इतिहासाचें दुसरें पुस्तक. आहाजियाची राजवटकी. चॅप्टर 22. जेरुसलेंत रावतल्यांनी जेहोरामा स्वातेर ताच्या धाकट्या पुता आहाजियाक राजा केलो, कित्याक आराब्यां बरोबर आयलोल्या लुटप्यांनी ताच्या सगळ्या व्हडल्या पुतांक मारून उडयले. म्हणटच जुडाचो राजा जेहोरामाचो पूत राज चलोवंक लागलो. सोदरेर आयलो तेन्ना आहाजियाक 42 वर्सां आसलीं आनी ताणें जेरुसल्यांत 1 वरस राजवटकी चलयली. ताचे आवयचें नांव अथालिया आनी ती ओमरीच्या घराण्यांतली. ताणें आहाबाच्या घराण्याची देख घेतली. ताचे आवयन ताका वायट करूंक बूद दिली. आहाबाच्या घराण्या भाशेन सर्वेस्पराचे नदरे मुखार जें वायट तें ताणें केलें. ताच्या बापायच्या मन्ना उपरांत आहाबाच्या घराण्यांतले मनीस ताचे बूद दिनार आसले आनी तांणीच ताका निसणटणाक पावयलो. तांची बूद घेवन इस्रायलाचो राजा आहाबाचो पूत जेहोरामा बरोबर सिरियेच्या राजा हाजाएला लागीं झूज करूंक रामोत जिलेयादांत तो गेलो. रामोत गांवांत सिरियेचो राजा हाजाएल हाचे लागीं झूज करतना घायाल जालो देखून बरो जावचे खातीर तो जेजरीलांत परतलो. जुडाचो राजा आहाजिया जेहोरामाचो पूत आहाबाच्या पुता जेहोरामाक भेट करचे खातीर जेजरीलांत गेलो, कित्याक तो पिडेस्त आसलो. जोरामाचे भेटे वरवीं देवान आहाजियाचें निसणटण जायशें केलें. जेहोराम ताचेशी आयलो तेन्ना आहाजिया ताचे बरोबर निमशीच्या पुता जेहूचेर आक्रमण करूंक गेलो. आहाबाचें घराणें नाटक करूंक सर्वेस्परान जेहूक मागलोलो. आनी अशें घडलें. जेहू आहाबाच्या घराण्याचेर फर्मण मारतना ताका आहाजियाची चाकरी करतले जुडाचे अधिकारी आनी आहाजियाचे भावांचे पूत मेळ्ळे आनी ताणें तांकां जिवेशी मारले. आनी त्या उपरांत आहाजियाक सोदून गेलो. आतां आहाजिया समारियेंत लिपलोलो आसलो. तांणी ताका धरलो आनी जेहूशी हाडलो आनी तांणी ताका जिवेशी मारलो आनी पुरलो, कित्याक ते अशें म्हणटाले. सर्वेस्पराक सगळ्या काळजान सोदतल्या जेहोशाफाताचो तो नातू. अशें राजवटकी सांबाळून दवरूंक आहाजियाच्या घराण्यांत दुसरो कोण उरलो ना. अथालिया जुडाचे राजकी कुटुंबाक मारून उडयता. आपलो पूत मेलो म्हूण आयकतच आहाजियाचे आवयन अथालियान जुडाच्या घराण्याचे राजकी पिळजेक मारून उडयली. पूण राजाचे धुवेन जेहोशेबान जिवेशी मारून उडोवचे आसले त्या राजांच्या पुतां मदलो आहाजियाच्या पुता जोआशाक चोरयां काडून हाडलो आनी ताचो सांबाळ करपी बायले सयत ताका भितरल्या कुडांत लिपयलो. अशें तिणें ताका अथालियाच्या हातांतलो पयस दवरलो आनी तिणें ताका जिवेशी मारूंक ना. जेहोशेबा राजा जोरामाची धूव आनी याज्ञीक जेहोयादाची पोतीन आनी आहाजियाची भयण जावन आसली. अथालिया राजवटकी चलयतना 6 वर्सां देखून तो सर्वेस्पराच्या घरांत तांचे बरोबर लिपून रावलो. देवाचें उतर